हांव पॉल लोबो फ्रॉम कावलसी. मुको एक धाकलेंशें गेस्ट हावस आहा. आज हो टॅक्सी इश्यू लागून हांव तांकां सपोर्ट दिवपाक आयिल्लो पुलीस स्टेशन. जेन्ना आमच्या सरपंचाचेर कंप्लेन घातलें म्हाका बरें दिसना तें. एज अ सरपंच ही ऑल्सो हॅव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ताका लागून हांव आज तांकां सपोर्टा म्हूण आयिल्लो. पूण मुगे एक मेसेज आज आय वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. आज 40 MLA आमदार आहाय, मिनिस्टर आहाय. हो टॅक्सी इश्यू जो आसा तो कालचो इश्यू न्हू. दिस इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू वीच इज गोईंग ऑन. फिरयताय आनी आमकां टॅक्सीवाले बरें नाचयताय. थिंगा रावंड द बुश. इट इज स्टील नॉट बीन रिसॉल्व. मुगे एक मेसेज आमगे मायकल लोबोक. आय हॅव सीन ऑल द कॅबिनेट. मायकल लोबोक एकू मेसेज हांव दिवपाक सोदतां. हो पॉल लोबो फ्रॉम सावथ. प्लीज आय रिक्वेस्ट यू. तुका एक कापोस्ता दे आहा CMाक धीम मारूंक व CMाक कन्विन्स करूंक. CM सदां म्हणटा तुगे कन्विन्सिंग पावर हितू आहा. तूं आखे 10 जाणां न्हू आखे ऑपोजिशनाक घेवन येवपी म्हूण. जाल्यार मायकल लोबो प्लीज आय अर्ज टू यू मातशें CMाक कन्विन्स कर की हो इश्यू जो अनऑथरायज जे चलता एपाचेर जो धंदो आमगे पोटान तुलो. टॅक्सी ड्रायव्हरांगे धंदो घराको येवन ट्युरिस्ट वताय तो बंद करपाक. हो बंद बेगीन जाता. तूं असेंब्ली पळय करता जाल्यार म्हाका हांव तुजे सदांच आभारी आसतलें मायकल बाब. प्लीज डू समथींग. ओन्ली यू कॅन डू इट. थँक्यू. SP आमी सांगला द सिट्युएशन. SP एक्सप्लेन कितें केला. हो आमगे पोटा इश्यू. आमकां लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करपा नाका. आमी इलिगल कित्याक म्हणटा हेका. हे कोण वेबसायटीचेर बूक कोताय. हे कोण ऑनलायन जस्ट डायल म्हणटा तेजेर बूक कोताय. हेंगे आत्ता ना हेंगे पात्ता ना हेंको बॅच नाय हे कोण न्हू. आनी हे येताय आनी आमगे एरिया येताय आनी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कोताय. आमी थिंग वचोन आतां ना जाल्यार आमी सांगपाचें ना जाल्यार हांव हाल्या मडगांव वचोन भाड मारताय. हांव हाल्या वचोन एअरपोर्टाचेर वचोन भाड मारताय. ते आमकां दितलेय ना. बट हे आमगेले पयलींसून गोवोरमेंटान केलो आहा. तुमी पोट बराय हॉटेलाचेर एअरपोर्टाचेर तुम पोट बराय तुगे गांव तुम पोट बराय. आनी हेका लागून आनी आयज हे तर कोण दुसरे कोण येताय नॉट रेजिस्टर्ड तांकां कोण वळखनाय तांकां बॅच नाय. आज बॅच जाय म्हूण आमी इतले पयले टॅक्सी घेवन तूं हे करोस रावपा पडटा. मागीर तुका बॅच मेळटा. पूण बॅच केदो मेळटा तुका. तुगेलो PCC क्लियरन्स जाता. तुगे सगळे कडेन वयता तूं कोण तुगे आयडेंटिटी. हे मनशाको कसो आयडेंटिटी आहा. आनी आमी सरकाराक मागताय बॅच पोतून तुम करचो आनी हेका मॅन्डेटरी करचें जे गोंयकार आहाय तांकां. कित्याक हांव सांगता हे सरपंच आय फील व्हेरी प्रावड बिकॉज दीस पीपल आर ऑल गोवन. आनी आज तरी टॅक्नॉलॉजी हाडली आनी हे टॅक्नॉलॉजीन आमगे लोक तर रस्त्यार पडलो. आमकां न्ही गोंयकारां पड कितें जाला. सो मुगे रिक्वेस्ट हांवें सांगिल्लें SPक आमी क्रिएट कोनाय लॉ एंड ऑर्डर आनी आमी ओगी रावपा नाय. आनी हांव सेक्रेटरीवाला सांगता शांतीकायेन तांकां तुमी रिक्वेस्ट करचो. हिंगा स्टँड आहाय आनी हे पोट आमगेलें. तुमकां टॅक्सी भाड मारपा जाय आमगे व्हराय तेजे वयल्यान 200 रुपया तुम आताय हाय पूण भाडी आमकां दियाय. सारकें आहा मरे. पॉल लोबो फ्रॉम कावलसी. द इश्यू इज ऑफ टॅक्सी आमगे भावालो. सांगपा म्हणल्यार मुको एक धाकलें गेस्ट हावस आहा. तूं म्हटलें वाय यू आर हियर. सो जरी तर आमी मेंटेलिटी घेवन रावले म्हाका कित्याक पडना तो टॅक्सींगे इश्यू. हांव एक गेस्ट हावस ओनर बट आय एम हियर टुडे नॉट ओन्ली फॉर आवर टॅक्सी ड्रायव्हर्स बट आय एम देअर फॉर ऑल द ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स. आज आमी सगल्यांनी युनायट जावपाक गरज आहा. सगळे जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर जावं ते आमचे सॅक ओनर जावं ते आमगेले बोट क्रूज माताय ते जावं ते आमगे रिक्षावाले जावं ते आमगे गेस्ट हावस ओनर. जरी तर आमी युनायट जायनाय दीस इज द लास्ट टायम. हेच्या मुखार आमकां चान्स मेळपा ना. वी हॅव टू युनायट. नाजाल्यार हे आतां अनवॉन्टेड जशे जी एप येयल्याय विदावट रेजिस्ट्रेशन ते कॅप्चर करतले ते आमकां जियेन दिवपा नाय. टॅक्सी ड्रायव्हरांकू न्हू ट्युरिजम स्टेक होल्डरां तांकां काबार करतले. 1 by 1 घेतले. फाल रेंट बायक आहा तांकांय घेतले आमकांय घेतले. सो वी हॅव टू बी केअरफूल. एकू सांगता जेन्ना एक हॉटेल येता हॉटेल रेडी जाता तेदो कितें जाता. आमगे केडशा जायत 5 स्टार हॉटेल येयली. तेदो कितें जाता हॉटेलाक कॅपेबिलिटी आसता टॅक्सी काडपाक बायक काडपाक सायकल काडपाक बट दे डोंट डू दॅट. तितू चीप ते वचनाय. त्या लोकलांक एक सिरीज जावन दी एक जॉब क्रिएट जावन दी म्हूण लोकलांक विलेजांक वॉर्ड मेंबरांक एक चान्स दिताय. तुम टॅक्सी काडाय तुम बायक काडाय
तुमी सायकल काडय आनी तुम तेजे पोट भरे ह्या हॉटलाचेर दॅट इज देअर मोटो. पूण जेन्ना आमगे भाव स्टँड घालन रजिस्टर करून पंचायता कडेन जावं म्हूण ट्युरिजमा कडेन जेन्ना ते रजिस्ट्रेशन कोताय आनी थिंग ते लायनी रावताय दिसभर आपणागे फॅमिली सोडून हे आमगे टॅक्सी भाव आनी रावता आसतना एक पेरनेसून कोण येता आनी हिंगा ह्या हॉटलाक गेस्ट घेवन येता जाल्यार कितें दिसपाचें. तुगे पोटां हात घालून तो जेवण वता. दीस इज बॅड. हें बंद जावपा जाय. आनी हे कोण मनीसू दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आज आमगे सरपंचाचेर म्हगे आनी तेगे डिफरन्सीस आसात कसलीच बट ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. डिक्सन म्हणटा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. ते काळजा मोनासून तो उलयलो काल आनी तेजेरच वयले कंप्लेन गायले. कोण गायले हेजेर इन्क्वायरी जाची. हांव होम मिनिस्टराको मागोता सीएमाको मागोता हे कोण पण कंप्लेन गायले तेंची इन्क्वायरी जाची. तेंगे कॅरेक्टर कितो चोयचो तेंगे बॅकग्रावंड कितो चोयचो आनी मागीर तेंगे कंप्लेन एंटरटेन करपाचें वो भायर मारपाचें चिंतपाचें. हे सारकें न्हू मनीस. हे सारकें न्हू. कोणूय कंप्लेन करतालो आनी तूं एंटरटेन करतालो ना. पूण तेगेलें चोय हो लोक इल तो गांवठी लोक हो लोकल लोक. हांव तें उलयना. आय डोंट वॉन्ट टू गो दॅट एक्सटेंट. राग येता पूण हेकू मागोता लेट स्टे युनायटेड. जावं तो टॅक्सी ड्रायव्हर अणको म्हणटा जावं तो शेक ओनर सगळे एक प्लॅटफॉर्माचेर आमी झगडपाचें ना तर ह्यो आमगे हातींतलो धंदो हे पोट काबार जाता. तुम्ही पळयतात GNH.